आज जी आमची स्पेशल ग्रामसभा मिटींग जाल्ली स्पेशली फॉर CRZ इश्यूचेर अजून जी गव्हर्मेंटान आमकां नोटिफिकेशनां किंवा धाडल्या कितें तेजेर गव्हर्मेंटूच क्लियर ना आनी जो सॅटेलायट मॅपाच्या थ्रू तेंच्यांनी CRZ लायन जी दाखयल्या तेजेर भरपूर इश्यूज आसले आनी हेज्या पयलीं आमी आमचे थोडे सजेशन्स दिवन ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक धाडलेले तरी लोकांक थोड्या मनान तेंचे डावट आसले ते क्लियर करपाक लागून आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरलेली. बेजिकली आमची कितें आहा जी ट्रेडिशनल हावजीस आहा थोडी एज पर गव्हर्मेंट सर्वे प्लॅना कडेन 1971 किंवा 91च्या हितून ते दाखयल्ली ना घरां सो ती सरकारान ते हितून दाखोवची CRZान आनी तांकांय थोडें प्रोटेक्शन मेळचें कित्याक आमचो जो लोकल्स आहा ते मोस्टली टेनंट्स आहा. आयच्या हेजें रेजोल्युशन आमी सरकारा कडेन पावयतले. चिंबलचो थोडो गांव आसा पळय थोडो कुडको आसा तो CRZान येता अशें आमकां कळयल्लें. सो अकॉर्डिंगली आमी आयज ग्रामसभेक एटेंड जाले. गव्हर्मेंटान जो एक प्लॅन नोटिफाय केला त्या प्लॅनान आमी मातशें पळयल्या उपरांत अशें कळ्ळें की तितून थोडी त्रुटी आहा. म्हणजे ज्या जाग्यार 50 मिटर बफर झोन म्हणजे CRZ दाखोवंक जाय आसलें थंय 200 मिटर दाखयला आनी जायत्या लोकांची घरां तितून इन्क्लूड केल्या. लोक सगळे कन्फ्युजनान आसले CRZ म्हणजे कितें. सो हांवें थंय मातसो उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां दाखोवन दिलें की CRZ आमच्या गांवांत जी दर्या आसा तो क्रीक म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा किंवा क्रीक म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय अशें आमी रिजोल्युशन मारला. आनी जर ते क्रीक आसा जाल्यार तिजो त्या न्हंयेचो विड्थ जर 50 मिटर आसा जाल्यार बफर झोन किंवा CRZ झोन आसा तो 50 मिटर आसचो असो आमी एक रिजोल्युशन म्हणून घेतला. सो असो सरकारान आपलो इंट्रस्ट सेव केला, श्रीमंतांचो इंट्रस्ट सेव केला, गरिबाचो कांयच करूं ना आनी हें सारकें कळून येता CZMP प्लॅनाचेर. सो म्हाका दिसता सगळे गांवचे लोक सगळे गांवांत लोक उठपा जाय आनी आपलो गांव सांबाळपाक तांणी भायर सरून आपआपलें कितें जाय तें सगळें मार्कींग करपाक